शुक्रारा गोंय अस्मिताय दीस व्हडा उमेदीन मनयलो। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें समेस्त गोंयकारांक अस्मिताय दिसाची परबी भेटयली। भारतीय इतिहासांतल्या एकमेव ओपिनियन पोलाक आयज 59 वर्सां पुराय जावन 60व्या वर्सांत गोंय पावल दवरता। गोंय महाराष्ट्रांत विलीन जावचें न्हय ताका लागून गोंयच्या फुडाऱ्यांनी म्हत्वाचें योगदान दिल्लें आनी ताका लागून गोंयची अस्मिताय तिगोवन उरली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलें। गोंयचें मिठागर तिगोवन दवरपाची काळाची गरज जावन आसा। मीठ उत्पादकांक तेंको दिवंक ना जाल्यार तांची काणी फक्त पुस्तकांतूच आमकां वाचपाक मेळटली अशें मुख्यमंत्र्यान म्हटलें। गोंय अस्मिताय म्हणजे नव्या जनरेशनाक आमकां सांगचें पडटलें। फुलाचेर मत काय पानाचेर मत ही चळवळ खूब मोठ्या प्रमाणात 16 जानेवारी 1967 ह्या दिसा खूब म्हणजे ताज्या पयलीं म्हयनोभर पुराय पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत व्हडा मोठ्या प्रमाणात तूं फुलाक काय पानाक हेच लोक भितरात एकामेकाक अस्मिताय दीस कसो मनोवचो हाज्या खातीर पळयताले। आनी त्या निमित्तान म्हाका दिसता गोंय महाराष्ट्रांत विलीन जातलें काय गोंय वेगळें राज्य उरचें ही एक चळवळ पुराय गोंयभर चल्ली। आनी हाज्या खातीर बऱ्याचल्या गोंयांतल्या फुडाऱ्यांनी गोंयांतल्या तेन्नाच्या आमी फक्त राजकीय फुडाऱ्यांनी म्हणूंक जायना तर बाकीच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी गोंय वेगळें दवरचें हाज्या खातीर काम केल्ल्या त्या सगळ्या जाणांक हांव आज याद करता। आनी खरोखरूच तांकांच लागून आज गोंयची वेगळी अस्मिताय उरली, गोंय वेगळें राज्य उरलें। नाजाल्यार घडये कदाचित आमी महाराष्ट्राचो एक जिल्लो जाता आशिल्लो। आनी ज्या पद्दतीन आज बॉर्डर डिस्ट्रिक्टार आसलेल्या लोकांचे प्रॉब्लेम्स आज आमी पळयता त्याच तरेचे घडये कदाचित प्रॉब्लेम्स आमकांय बी पळोवचे पडटले आशिल्ले। बट एनी हाव आमी सगळे जाण भाग्यवान आसा। अस्मिताय दिनाच्या दिसा गोंय वेगळी दवरपाची हे सिद्ध जालें आनी गोंय हें वेगळें राज्य हें तेन्नाच्यान कोंकणी भास आशिल्लें राज्य म्हणून कारण पुराय भारत देश स्वतंत्र जाल्या उपरांत भाशेचेर प्रांत ठरवप ही एक प्रक्रिया केंद्र सरकारात हातात घेतलेली आनी ताकाच लागून हें कोंकणी भाशीक राज्य म्हणून घोशीत केलें गेलें। हे राज्य आमी पळयता की एक टुरिजम स्टेट म्हणून डेव्हलप जालें। आतां ताची आमी अस्मितायच म्हटलें म्हणून जावचें ना, पण हें राज्य त्याच बरोबर आमी म्हणटा हाजो सैमाची कदर ही आमीच करची पडटली। हांगासल्या येता त्या टुरिजमा खातीर आनीक मोठ्या प्रमाणात जर वाडटलें आसत म्हणजे गोंय हे भारताच्या नकाशाचेर आज टुरिजम स्टेट म्हणून जगाच्या नकाशाचेर म्हणजे हांव खूब फावटी जेन्ना भारत देशभर किंवा ग्लोबली वता तेन्ना ग्लोबली म्हणजे मुद्दामूच तुमकां सांगता ते जर विचारात इंडियेत तूं वचून आयला काय म्हणून हा गोवा येस आय हॅव विजिटेड द गोवा हे डायरेक्टली ते सांगता। म्हणजे इंडिया म्हटलें काय गोवा इतके डायरेक्टली कोरिलेशन्स हे जगाच्या नकाशाचेर गोंयचे आसा। आनी ती वळख ही टिकोवन दवरपा खातीर हांगासले म्हणजे आमी म्हणटा तशा न्हंय आसतले आनी सुंदरताय आसतली ही तितकीच राखून दवरप सरकारा बरोबर बाकीच्याय लोकांची तितकीच जापसालदारकी आसा। आज मिठागारा खातीर जो मिठागार सांबाळटा ताका वेगळी तेजे सत्कार गौरव केलोच बट ताका तेजो मिठागार चलोवपा खातीर आमी तेजो आज ताका वेगळें आयडेंटिटी कार्डूय दिलां आनी त्याच बरोबर ताका 50,000चो चेकूय दितले जेणे करून ताका सपोर्ट प्रायज जी आहा त्या मिठागाराक मेळपाक जाय। तेणी मिठागार आपलो सांबाळून दवरचो। एकेकाळी कितलेशेच आशिल्ले मिठागार आज मोजके म्हाका दिसता 10 ते 15 मिठागार फक्त पेडण्यात आनी आमच्या तिसवाडीत हे मिठागार आमकां पळोवपाक मेळटा। आमी जर तांकां म्हणजे सपोर्ट केलो ना जाल्यार मिठागाराची स्टोरी आमकां केन्ना तरी फक्त पुस्तकांत वाचपाक मेळटली। म्हणजे प्रकाशबाब पर्येकर थंय बसला ते केन्ना तरी पुस्तकांत बरयताले की असल्या पद्दतीचे मिठागार हांगा आसले म्हणून, पण ते हास्यानी ते लोकांक भुरग्यांक फुडल्या पळोवपाक मेळचे म्हणूनय मिठागार आमकां पळोवपाक आमकां राखून दवरपाक जाय।